नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। विद्यार्थ्याक मारपाचो प्रकार, शिक्षकाच्या आयलो आंगलट, फोंडे पुलिशेन नोंद केली कागाळ, फुडलो तपास सुरू। दिवचले दिसा उजवाडा जाली चोरी, चवथीचो बाजार करपी बायलेचे चोरान फारयले पाकीट, सीसीटीव्ही कॅमेरात रिकॉर्ड जाली चोरी। आमोण्या पंचायत वाठार जातलो कोयर मुक्त, QR कोडाच्या आदारान जातले कोयर एकठांय करपाचे काम। भर पावसान कित्याक मोडून उडयले वेर्णाचे घर, खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो सरकाराक प्रश्न। चोपड्या सर्कलाची जाली आवतिकाय, गेट पडल्या मोडून सरभोंवतणी वाडला रान, महामंडळान घेवची दखल, लोकांची मागणी। साखळे उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेले फुकट, बेगोबेग दुरुस्तेची विद्यार्थ्यांची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारांत। कुट्टी फोंड्याच्या केंद्रीय विद्यालयातल्या एका शिक्षकान एकल्या भुरग्याक बेदम मारहाण प्रकरणात बुधवारा फोंडे पुलिशेन शिक्षकाचेर FIR नोंद केला। मंगळारा शिक्षकान विद्यार्थ्यांक बरोच बडयल्ल्यान भुरग्याक निमण्या हॉस्पिटलांत व्हरपाची पाळी आयिल्ली। ह्या प्रकरणात शिक्षक केदारनाथ राम हाका पुलिसांनी ताब्यात घेतला। गोंयांत सध्या शिक्षणीक संस्थांनी लैंगीक अत्याचाराच्यो आनी हेर घडणुकांच्या प्रकरणांत मोठी वाड जाल्या। शिक्षणीक संस्था विद्यार्थ्यां खातीर कितल्यो सुरक्षीत आसात हाचेर आतां चर्चा चल्ल्या। मजगतीं मंगळारा फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या केंद्रीय विद्यालयातल्या एका शिक्षकान रागान विद्यार्थ्याक बरोच बडयलो। ह्या भुरग्याक निमाणे उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो, उपचार करून ताका घरा धाडलो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी शिक्षकाक ताब्यात घेतिल्लो। पयलीं पालकांनी शिक्षकाचेर कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्लो, मात कांय वेळा उपरांत पालकांनी शिक्षकाचेर फोंड्या पुलिशे कडेन कागाळ नोंद केली आनी उपरांत पुलिशेन शिक्षकाचेर FIRूय नोंद केलो। फोंडा जे इस्कॉल आसा ते केंद्रीय विद्यालय, त्या इस्कॉलान एक विद्यार्थ्याक मारहाण जाली, शिक्षकान मारहाण केली। तो शिक्षक केदारनाथ राम ह्या शिक्षकाचो आसा तो विद्यार्थ्याचेर तेणी थापड मारले आनी ताका मातसो मार लागले कारणान ताका हॉस्पिटलांत उपचारूय बी केल्ले आसा। काल परस्पर ही तक्रार काल कंपल्शनाचेर हाडून चवकशी जाल्ली, पूण ती तक्रार नोंद जावंक नासलेली। आयज तेजी सकाळी तेजी तक्रार नोंद जाल्ली आसा। 323 एक्टान बाल हक्क जो कायदो आसा तो लायिल्लो आसा आनी हेजी इन्वेस्टिगेशन फोंडा पुलीस करता आनी योग्य रितीन तपास चालू आसा। फोंडे खातीर गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर। गोंयकारांनो, चवथीचो बाजार करतात जाल्यार सादूर रावात। दिवचले बुधवारा सकाळी गर्दीचो फायदो घेवन एका बायलेचे पयशांचे पाकीट आनी मोबायल फारोवपाचो एक प्रकार घडला। पळयात नेमकें प्रकरण कितें तें। दिवचले बागायतदार बाजारात एक बायल काउंटराचेर सामानाचे बिल फारीक करताली। बिल फारीक करता आसतना फाटल्यान एकलो तिचे पयशांचे पाकिटाचेर नदर दवरून आशिल्लो। ते पाकिटांत पयशां सयत तिचो मोबायलूय आशिल्लो। बायल काउंटराचेर पयशे फारीक करपाक बिजी आसतना हे चोरान तिचे पाकीट फारायले। ताचे हे सगळे कृत्य CCTV कॅमेरात रिकॉर्ड जाला। हे CCTVच्या आदाराचेर पुलीस चोराक सोदतात। बॅगार घेतलो, पयशे दिले 3000 रुपया आनी 5 रुपया आनी बॅग काडून सकयल दवरले आनी बाजार भरून घेतलो पयशे दिले तेणे आनी हांवें बाजार भरताले भितून बाजार भरलो आनी आतां वचपाक बॅग घेवन बॅग वचना कितके पयशे आहले? पयशे हांवें कितके हाडले खबर 10,000 घरान हाडले एका जाग्यार ते काडून हाडले आनी 3000 दिले काडून आतां कितके उरले म्हाका खबर ना। आनी काय मोबायल खंय हांगासर बागार 20 रुपया बी नोटी 20 नोटी कुवा भितून धाडला। म्हणजे तुका कळकूच ना ना म्हणजे आतांची गजाली? आतां 11:30ची गजाल।
बॅग ते खबर आहा म्हाका ते खबर ना पोलिसांनी कंप्लेंट सगळे सायबी येयले आता सगळे तेंच्यानी म्हणजे तुम्ही पोलिस कंप्लेंट केली हय हय आणि त्यांच्या आता कॅमेराच्या आणि कॅमेरा सारखे दिसतले ते बॅग ते म्हणून तो बॅग म्हणून आपल्या पोते आपल्या बॅगान घालता पिशवे बाजाराची पिशवी हाडला तेणी ती बॅगान सगळे कॅमेरा दिसता आतां आनी बॅग दवरले आनी पेपर भरून लावले एका आपल्या पोतीचो ते कळना दिवसांच्या बाजारात पाकिटमार चोरांचो वावर वाडला असो अदमास आसा. फाटल्या कांय सप्तकी बाजारात घडिल्ल्यो घडणुको पळयल्यो जाल्यार दिवचलच्या बाजारात पाकिटमार चोरांची टोळी वावुरता असो अदमास आसा. आयज बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा दिवचलच्याच एका आस्थापनात एक बायल सामान घेवन बील फारीक करतना कावंटराचेरूच तिचे पयशांचे पाकीट आनी मोबायल फारोवपाचो प्रकार घडलो. हे विशींचे फुटेज CCTV कॅमेऱ्यात चित्रीत जाल्ले आसा. हे विशीं पुलिशेक कागाळ करतकीच पुलिशेन येवन तपास सुरू केला. आता सध्या चवथीचे दीस आसात. चवथीच्या बाजारात गर्दी वाडत आसा आनी हे गर्दीचो फायदो घेवन चोर आपले कारवायो वाडोवपाची शक्यताय आसा. तेन्ना लोकांनी सादूर रावचे. तेच बरोबर पुलिसांनी कांय ठिकाणाची गस्त दवरून हे प्रकार आळाबंद हाडपाक फुडाकार घेवचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत. सांखळे मतदारसंघातलो आमोणे पंचायत वाठार कोयर मुक्त करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेतला. ह्या वाठारांतल्या सुमार 850 घरांक मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान QR कोड लागू करून नोंदणी केल्या. देखून थळाव्यांनी पंचायतीक सहकार्य करचे आनी कोयर रस्ते कुशीक उडोवपाचे टाळचे अशें आवाहन सरपंच कृष्णा गांवस हाणें केलां. म्हयन्यांसून आमी एक प्रत्येक घरा डोर टू डोर आमी जे करता ते म्हयन्यांसून 2 फावटी आमी कचरो उखलतले. 15 दिसांनी एकदा असो दीस कितें ठरोवन दिल्ल्या दीस आमी ठरोवन दिल्ले आसा. जो आतां आमी कितें केलां आतां हांगासून स्टार्ट जेन्ना आमी केला आमी आयज हे मंगळ आयज आसा. आयज मंगळार 1 नंबर जालो, बुधवार 2 नंबर जातलो, 3 नंबराचेर आमी ब्रेस्तार जातलो, 4 नंबरार शुक्रार, 5 नंबराचेर आमी शेनवार, 6 नंबराचेर आमी आयतार, परत सोमार 7 नंबराचेर आनी त्या नंतर परत हांगा रिटर्न येतलो. असो आमी कॉन्सेप्ट तयार केला आनी त्या प्रमाणे आमी तो वयतलो. आनी प्रत्येक दीस जो एक धरला तो पूर्ण आमचो जो वाडो आसा तो टोटली तो QR स्कॅन आमी करतलो आनी त्या नंतर आमी कचरो बी तो उखलतले. आनी जेन्ना आमकां कळटलें की खंयच्या घरान जेन्ना आमी कचरो उखलता आनी कचरो उखलल्या म्हणजे आमकां रिपोर्ट हो पंचायतीन येतलो. आनी जर सपोज थंयसर खंय QR कोड आतां समज स्कॅन करूंक ना आनी तो कचरो उखलूंक ना जाल्यार आमकां तें बी कळटलें की हांगा कचरो उखलूंक ना कारण आमचें स्कॅन जावन आमकां रिपोर्ट थंय येवचो ना. तेन्ना आमी अशी एक तयारी केल्ली आसा की आमकां कोणी सांगपाची गरज ना की तो उखलूंक ना किंवा ना म्हणून, पूण आमकां स्वताहून जेन्ना तो QR कोड स्कॅन करतले तेन्ना आमकां तें सगळें कळोवन चुकतलें. कितकी घरां सगळीं टोटल आमच्या आमोण्यांत तुका 850 घरां आहा आमची आनी 850 घरांकूय आमी टोटल प्रत्येक जो वार्ड मेंबर आसा तेणी तांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा. विलेवाट लावपाचें काम जें आसा तें मिनरल फाउंडेशन द्वारा ते बाकीचे जे खंय व्हरपाचें कितें व्हरपाचें आहा पळय वेळग्या व्हरता किंवा माळिंग्या अशे तरेचो जो कॉन्सेप्ट आहा तेंचो तो आतां आमी विचार करतले तेजेर करतले आनी त्या नंतर तो आमी फुडें व्हरतले. वेर्णाचें तें घर जरी बेकायदेशीर आशिल्लें तरी तांकां मातसो वेळ दिवपाक जाय आशिल्लो. भर पावसान हें घर मोडून सरकारान ह्या घराब्याक बेघर केलां. कम्युनिदाद जमिनी हातासून कितल्याशाच लोकांनी घरां बांदल्यात. तांचेरूय अशीच कारवाय जातली काय कितें असोय प्रश्न दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान उपरासला. I went to see at Verna that house that has been demolished. Kolduga. So I think they are lost in the court. But only thing is they could have waited till the end of monsoon. That is one thing. Second thing, if it could be, if they are to brought to our notice, we could have requested the government to acquire and give them that place. Or third thing, at least give them a place in the corner. I would have myself maybe requested their comunidad, but I never knew till it was demolished. So I was telling them, तुम्ही आमची सारखे मेळपाक जाय. After all, we are तुम्ही निवडून काढलेले मनीस. But what I disliked was that it was demolished during monsoon. So many other places, Kumdadi land has been taken by so many migrants. Illegal construction are there. Well,
they are not demolished. I don't say they should have demolished that. You can wait without demolishing. आणि आमगे गोंयकार लोकांनी. So, but I don't know whether they are brought to the notice of the government. Nobody drinks. If I knew, I would have reacted, I would have acted, discussed with some agencies, Oilench, Itedata, but I came to know only after it was demolished. Next thing is, again I read, लोकपत्ते उसामोट जाल्ले आसात, आमचे ते आर्किओलॉजिकल सेंटराचेर तेका घोरां आसले. I don't know why they have still not demolished. Why they are giving them time? And Tobarto Gor Morche. It is maybe in their own properties, but in the jurisdiction of archaeology where you cannot build. पेडणेच्या चोपड्या सर्कलाची सामकी अवतिका जाल्या. कितलेशेच कोटी रुपया खर्च करून ह्या सर्कलाचें सोबितीकरण केल्लें, मात आतां पळयत जाल्यार ताची स्थिती सामकी बाबत जाल्या. सर्कलाच्या सरभोंवतणी घातिल्ली लोखणाची गेट मोडल्या आनी रानूय भरपूर प्रमाणात वाडला. देखून पर्यटन महामंडळान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सरकार ज्या पद्धतीने विकास करता आणि विकासाचे नवे नवे प्रकल्प हाडटा, त्या प्रकल्पाची निगा राखप ज्या पद्धतीन सरकारची जबाबदारी असता, तशीच थळावे पंचायत आणि थळावे आमदार हांची तेवढीच जबाबदारी असता. तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी चोपडे शिवोली पूल ते चोपडे व्हाया खिंड मुर्जी मेरेन ह्या रस्त्याचे सुशोभीकरण करत असताना स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत करोडो रुपये खर्च करून ह्या वाठाराचो विकास केल्लो. पूण त्या उपरांत जे आमदार आयले तांणी दुर्लक्ष केला की काय, जेणे करून ह्या प्रकल्पाची निगा राखपाक गोवा पर्यटन विकास मंडळय अपयशी थारला. चोपडे सर्कल ह्या वाठारान जे एक सुशोभीकरण प्रकल्प केला, ताची लोखंडी गेट आसा, लोखंडी सर्कल आसा, ते तुटान पडलेले आसा. उदकांचे कारंजे केल्ले आसा, त्या कारंजान शेळो जाल्लो आसा आनी हे सोबीतकाये खातीर खंय तरी डाग लागता. हाची गोवा पर्यटन विकास महामंडळान दखल घेवन हाचेर बेगोबेग हाची दुरुस्ती करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. फाटल्या कांय दिसां सावन सांखळे शारांत सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालया कडेन वचपी रस्त्याच्या जंक्शना कडेन उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान सदांच उदकाची नाशाडी जायत आसा. भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागान फाटीं ह्या उदका पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली, मात आतां परतून ह्या उदकाची नाशाडी जायत आसा. शाळेत वचपी विद्यार्थी लेगीत आतां ही पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी करताना दिसतात. मैं कहना चाहता हूँ कि 4-5 दिन से पानी बह रहा है और लोग कुछ काम नहीं कर रहे. गवर्नमेंट लोग तो कुछ काम नहीं करते, तो बर्बाद हो गया है. ये हमारी सरकार ये देख के करता है. 1 महीने से ये यहाँ पे ही है. सरकार ने ना कुछ किया है ना कुछ होने दिया है. मेरी सरकार से यही विनती है कि कुछ करे इसका. साकी में हाई सेकेंडरी के पास मैं हाई सेकेंडरी का बच्चा है. सरकार से विनती करता हूँ कि ये सही करे. धन्यवाद. केन्ना चालू होता ते? हाँ, खूप टाइम झालो. 4-5 दिवस. डॉन बॉस्को शाळेन आयच्यान कॉन्झ्युमर्स शॉपी प्रदर्शन भरला. हे प्रदर्शन 17 तारीख मेरेन चालू उरतले. ह्या प्रदर्शनात चवथीचे सामान, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रीक वस्तू, फर्निचर तशेंच हेर वस्तू विकपा खातीर दवरल्यात. हे प्रदर्शन दनपारां 10 ते राती 9 मेरेन चालू आसतले, जाल्यार आयतारा सकाळी 10 ते राती 9 मेरेन ते आसतले. कन्झ्युमर शॉपी हे गोव्यामध्ये येऊन आता 30 वर्ष झालेत. 30 वर्षापूर्वी 92 ऑनवर्ड्स वी आर देअर इन गोवा, बट वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई फ्रॉम 90s. म्हणजे आम्ही 33 वर्ष एक्झिबिशन करता आणि वी आर नॉट ओनली इन गोवा, वी आर देअर इन महाराष्ट्र, गोवा,
दुबई ॲज वेल ॲज वी आर देअर इन थायलंड ऑल्सो. तर अशा तऱ्हेने इथे कन्झ्युमर शॉपी जे भरवतो ते प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही याल तर वेगळे पण तुम्हाला दिसेल, बिकॉज इट इज डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरर टू कन्झ्युमर्स मीट. त्यामुळे तुम्हाला दरवेळेला नवीन नवीन गोष्टी बघायला मिळतील, ज्याच्यामध्ये कॉस्मॅटिक्स आहेत, तुमच्याकडे साड्यांचे तर इथे इतका सुंदर एक प्रकार आलेला आहे की डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे साऊथकडच्या साड्या आलेल्या आहेत आणि त्या एकदम रास्त किमतीत आहे. हे तुम्हाला फक्त कन्झ्युमर शॉपीमध्ये दिसतील. इथे एक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये एक मुलगी आली आहे मुंबईहून. तिच्याकडे बेसिकली कॉस्मॅटिकमध्ये तुमचा हे वॉश काय बॉडी वॉश ही स्वतः मॅन्युफॅक्चरर असल्यामुळे केशरचा बॉडी वॉश आहे, कॉफीचा बॉडी वॉश आहे, असं वेगवेगळे प्रकारचे बॉडी वॉश तिच्याकडे आहेत. नंतर तुम्ही बघाल तर एक बाई आमच्याकडे मुंबईहूनच आली आहे, परंतु तिच्याकडे अगदी वेगळं प्रॉडक्ट आहे. आपण जेव्हा प्रवास करतो तेव्हा आपली ही मान दुखते किंवा पाठीचा कणा दुखतो, तर त्याच्यासाठी मेंढीच्या लोकरीपासून बनवलेली गादी, त्याची उशी, वेन यू आर ट्रॅव्हलिंग आपण त्याची सीट कवर, कार सीट कवर त्यांच्याकडे आहे. हे अगदी वेगळे प्रॉडक्ट्स फक्त तुम्हाला कन्झ्युमर शॉपीमध्ये दिसतील. पुन्हा गणपती बाप्पा जवळ आलेला आहे परवा, त्यामुळे गणपती बाप्पासाठी आपल्याला लाईटिंगचे दिवे दिसतील, अगदी वेगळे आहेत, जे तुम्हाला आत्तापासून दिवाळीला पण चालतील, नवरात्रीला पण चालतील, ॲज वेल ॲज यू कॅन युटिलाइज इट फॉर क्रिसमस ऑल्सो. अगदी बजाजचे प्रॉडक्ट्स इथे आहेत, वाघ बकरी चहा आहे, म्हणजे टी से लेकर टी व्ही तक ऑल प्रॉडक्ट्स आर अंडर द वन रूफ. फर्निचर आहे. नंतर लहान उद्योगिनी आहेत ज्यांनी स्वतः मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहेत, त्या उद्योगिनींचे स्टॉल इथे आहेत. पुरुषांचे पण आहेत, पण त्याच्यासाठी तुम्ही यायला पाहिजे. रोज सकाळी 1:30 ते रात्री 9पर्यंत, म्हणजे उद्या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिवस हे प्रदर्शन डॉन बॉस्को हायस्कूल पणजी इथे आहे. तरी आपण अवश्य डॉन बॉस्को हायस्कूलच्या पणजीमध्ये कन्झ्युमर शॉपीला भेट द्या. सत्तरीतल्या झाडांनी वाठारांतल्या फामाद बसवेश्वर देवळांतल्यान 16 पाशाणां गायब जाल्यात. मुर्त्यो गायब जाल्ल्यान ह्या वाठारांत बोवाळ पडला. ह्यो मुर्त्यो कोणे व्हेल्यो काय ह्या विशीं पुराय सत्तरी तालुक्यांत आरती परती चर्चा चालू आसा. पुलिशेन अनवळखी मनशा आड कागाळ दाखल केला आनी फुडलो तपास चालू आसा. सत्तरी तालुक्यांतल्या म्हादय न्हंयच्या कांठार जो झाडांनी नांवाचो गांव आसा, पयलींच्या तेंपार हो निर्मनुष्य गांव आसलो आनी गेल्या कांय वर्सां सावन हांगासर एक मंदीर उबें जाल्लेलें आसा. हें मंदीर म्हणजे आमी जेन्ना ह्या वाठारांत 1998 येयले तेन्ना आमकां हांगा जवळ जवळ 24 वयर मुर्त्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. ह्यो सगळ्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो वेगवेगळ्या देवदेवतांच्यो आसल्यो. तितल्यो कांय मुर्त्यो ज्यो आसा, 16 मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो ह्या वाठारांत हाडून तिची स्थापना केली आनी ह्या जाग्याचेर गेली कांय वर्सां महाशिवरात्र भरता. तर त्या झाडांनी ह्या वाठारांतल्यो ज्यो मुर्त्यो आसल्यो 16 त्यो गायब जाल्लेल्यो आसा. एक तरणाट्यांचो चमू जो आसा तो निमाणो श्रावणांतलो सोमार जो आसा तो मनोवपा खातीर हांगासर येयल्लो आनी सकाळी अभिषेक करपाच्या हेतून ते जेन्ना हांगा येयले तेन्ना हांगासले शिवलिंग जे आसा, हांगासलो बसवदेव आसा, हांगासली आमच्या गजलक्ष्मीची म्हणजे केळबायची जी मुर्ती आसली किंवा महिषासूर मर्दिनीची सातेरी म्हणून मुर्ती आसली, ब्राह्मणी मायेची मुर्ती आसल्यो, ह्यो सगळ्योच मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो हांगासल्यो गायब जाल्लेल्यो आसा. त्यो मुर्त्यो खंय गेल्यात हेची चिंता ह्या सगळ्या भाविकांक लागली आनी मागीर तेंच्यांनी येवन वाळपय पोलीस स्थानकान ह्या संदर्भात तक्रार दाखल केल्लेली आसा. ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा ह्यो एकंदर आमच्या गोंयच्या सांस्कृतीक आनी पुरातत्वीय दायजाची एक व्हडलो खजिनो जावन आसलो. ह्यो पुराय मुर्त्यो ज्यो आसा ह्या पुराय वाठाराचो इतिहास आमकां सांगतालो आनी ह्या न्हंयच्या वाठाराची संस्कृताय घडयल्ली, त्या संस्कृतायेची देख तेतूंतल्यान मेळटाली. तो पुराय वारसो जो आसा, दायज आसा हें हांगांतल्यान सध्या तरी नानपयत जाल्लेलें आसा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पोलिसांनी जर खरपणान हेची चवकशी केली जाल्यार ह्या प्रकरणान कोण गुंतल्या हें स्पश्ट जातलें. हाच्या पयलीं रिवे हांगासली शाबरा देवी गायब जाल्लेली आसा
नागवे हांगासली जो वीरगळ आसलो तो गायब जाल्लो आसा. 70 जायत्यो मुर्त्यो ज्यो आसा ह्यो आयज व्हडा प्रमाणान गायब जायत आसा आनी आमच्या देवरायांनी असलेले दायज लेगीत अशा पद्दतीन जर एखादी गजाल पसली जाल्यार ती फुडें जावपाची शक्यता आसा. पेडणे खासगी दोंगरार हांवें शूट केली ना. पेडणे पोलिसांनी जी कागाळ नोंद केल्या ती फटीची आसा अशें मोरजेचो समाज वावुरपी मयूर शेटगांवकारान स्पश्ट केलें. फटीची कागाळ करून पुलीस सतयतात अशें मयूर शेटगांवकाराचें म्हणणें आसा. ह्या संदर्भात शंकर पळजी, रामा काणकोणकार, संजय बर्डे आनी हेर समाज वावुरप्यांनी पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या भायर पत्रकार परिशद घेतली. हांव सांगूंक सोदता हे जे कोण रेड्डी दलाल नाल्यार कोण सरकार आहा तो की आमच्या गांवान जे आमचे दोंगर आनी ही शेतां ही आमची, आमच्या घरान घुसले आमी तुमच्या घरान घुसतले. आमचे गांव तुमकां वाट लावपाक दिवचे ना. तुमी FIR करा नाल्यार कितेंय करा. हांव म्हाजो पांय फाटीं घेवचो ना आनी हे आमचे भाव म्हाज्या वांगडा आहा. इतल्या सगळ्यांच्या धाकटीन आमी तुमी कितलीय ताकद लाया आमी आमचे गांव वाटयतले. हांव CM प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता हो अन्याय गोंयकारांचेर कित्याक काय म्हणून. कितें वायट केलें तेंच्यांनी? तुमकां वोट मारलो ते वायट केलें? तुमकां निवडून हाडले ते वायट केलें? आयज कितलेशे MLAंचेर केसी घातलेले मरे, बैठू घातले मरे. जालें कितें? मागीर कित्याक तेंचेर कित्याक रजिस्टर जायना? तेंचेर कित्याक रजिस्टर जायना? तो म्हणटा आपूण शेतकरी म्हणटा. मागीर ते शेतकाराचेर कित्याक केस रजिस्टर जाता? कितें रे? आनी हांव सांगूंक सोदता ह्या पुलीस स्टेशनाक आनी पेडणे पुलीस स्टेशनान PIकूय सांगूंक सोदता की खंयच्या कायद्यान तुमकां सांगला की FIR कॉपी जी आहा पळय ती RTI थ्रू मागपाची एक्युजान. जेन्ना सुप्रीम कोर्ट गायडन्स आसा की बाबा 24 वरां पयलीं एक्युजान जर लेटर केले 24 वरां पयलीं ताका दिवपाक जाल्यार आज ताका कित्याक लागून FIR कॉपी दिवपाक लागून कित्याक लागून फाटीं फुडें रावता रे? 2 फावटी PI तूं हांगासर गेलो, हांगासर आतां आसले ते लोक आयले तेन्ना PI आशिल्लो हांगासर. सो तेन्ना ताका एड्रेस करपाक जातालें. म्हणल्यार तूं भिता कोणाक? तुका प्रेशर आहा वयरच्यान? कोणाचो प्रेशर आसा तुका? टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराचो प्रेशर आसा, विश्वजिताचो प्रेशर आहा, CMाचो प्रेशर आसा, खंयच्या चीफ मिनिस्टराचो प्रेशर आहा? विश्वजीत राणे चीफ मिनिस्टराचो प्रेशर आहा काय प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टराचो प्रेशर आहा? कित्याक हांगासर प्रत्येक डिपार्टमेंटाक एक चीफ मिनिस्टर. सो हे तुमी क्लियर करपाची गरज आसा आनी मिसगायड करिनाका. आय फील दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम आनी लॉ एंड जस्टीस जे आहा पळय गोंयान उरलेले ना आनी फक्त वाऱ्याचेर चल्लेले आसा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅव टू लूक इन टू दीस मॅटर अँड इमिजिएटली ताजी FIR कॉपी ताका मेळपाक जाय. बुधवारा वास्कोच्या गणपती विसर्जन करपी वाड्डेम तळ्याची पळोवणी जाली. पळोवणी केल्या उपरांत ह्या तळ्याची सोपाणां सामकी वायट स्थितीत आसा हें दिसून आयलें. चवथी पयलीं ही दुरुस्त करून दितलो अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिलां. तशेंच ही तळी गणपती विसर्जना खातीर अशी उत्तम तळी आसा अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें. गणेश विसर्जन जावचे आदीं हांव हांगा चॅक करपाक येता. आतां आमी पळयल्या हे जे स्टेप्स आसले सकल विसर्जन करतना गणपती देंवयता तेन्ना ते स्टेप सारके आसपा जाय. ते सारके वीक जावन केन्नाय ते बेंड जावन लोक पडपाक शकताले. आमी ते सगळे रिप्लेस करता गणसाच्या आदीं म्हणजे बिफोर 19 इट वील ऑल बी डन अप पेंटेड एवरीथींग. आनी आमी आतां पळोवपाक गेल्यार आनिकूय खूब काम आसा बट दॅट वी वील डू आफ्टर गणेश. पूण आतां सद्या कोणाक कांय सेफ्टी खातीर आनी कोणाक कांय त्रास जायना तशें आमी वर्सावडी करता तशें ते स्टेप्स करून घेवपाक लायला. हांवें ते अंडर CSR गोवा शिपयार्डा करपाक लायला बिकॉज इट इज अ बिग एस्टिमेट रिप्लेसिंग ऑल द स्टेप्स वीथ नॉन कोरोसीव स्टील. हें काम हांव तेचे कडेन करून घेता. देव बरें करूं म्हणटा गोवा शिपयार्डा. आनी हे भाशेन आमी लायटिंगूय हांगा करतले लोकांक त्रास जावपाक जायना. दिश्टी कडेन हांव उलयल्लो आसा. They will be giving the lifeguards so that all the days of Visarjan, whenever it is there, lifeguards are there. So कोणाक त्रास जायना. हे हांव एवरी इयर हांव पळयता आनी ताका लागून हांव हिंगा आतां पर्सनली पळोवपाक आयिल्लो बाबा काम तेणी सारकें केलां काय. खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर पेडणे मैदान वापरतले देखून ताच्या देखरेखीचें काम चालू आसा. 30 सप्टेंबर मेरेन ह्या देखरेखीचें काम पुराय जातलें अशें आश्वासन खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिलें. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर ज्यो सुवाती निश्चित केल्यात तांच्या देखरेखीचें काम चालू आसा अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. पेडे कॉम्प्लेक्स जो आसा नॅशनल खातीर परस तेजें मेंटेनन्स काम सुरू आसा आणि मेंटेनन्साचें काम म्हाका दिसता बाय 30th सप्टेंबर हे पूर्ण जातलें अशें आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें आनी आमचे टोटल टेक्निकल जी टीम जी आसा ताजें कमिटमेंट आसा.
फाल्यां सकाळी बरोबर जवळ जवळ 11:30 ते 11:15 म्हजे त्या ग्राउंडाचेर इन्स्पेक्शन करपाचें आसा, कारण आमी डेली काही गोष्टी मॉनिटर करतात. ज्यो काही गोष्टी नॅशनल गेम्सा खातीर जितले आमचे कॉम्प्लेक्सीस, जितले आमचे वेन्यूज आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ते वेन्यूज आमी पूर्ण करपा खातीर 100% आमी तयारीन आमी आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. तुजो जो प्रश्न जो आशिल्लो, जो गेली कित्येक वर्सां पयलीं हे पेड्याचे ग्राउंड आमी कन्स्ट्रक्शन केल्लो आशिल्लो आनी ताका लिकेजीस आसल्या कारण जो फ्लोर सामको जो आसा तो डिटोरिएट जाल्लो आशिल्लो आनी म्हणूनच नॅशनल गेम्सा खातीर काही गोष्टी स्टँडर्ड्स लागतात, रुल्स अँड रेग्युलेशन्स लागतात. त्या स्टँडर्ड्सा प्रमाणे आज ग्राउंडाची डागडुजी सुरवात आसा. फातोर्डेचो एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान सामको बाबत स्थितीत आसा. ह्या मैदानाक खेलो इंडिया सेंटर अशेंय म्हणटा. दोन्ही पोलाच्यो जाळी पिनला, तशेंच फेन्सिंग लेगीत पिड्ड्यार जाला. मैदान बांदलें म्हणून जायना जाल्यार वेळच्या वेळार देखरेख करप खूब गरजेचें आसा. देखून थळावो मिलाग्रीस फर्नांडीस हाणें बेगोबेग मैदान दुरुस्त करून दिवपाची मागणी खेळा मंत्री गोविंद गावडे कडेन केला. हांव आतां हें आमगेलें फातोर्डा, हो आमगेलो नेहरू स्टेडियम आनी हो आमगेलो एक स्टेडियम. आतां हे स्टेडियमाचेर चोय हे आमगेले फातोर्डा स्टेडियमाची दशा म्हळ्यार चोय सगळ्या हे भाशेन झाडी गेल्या. ओके, आनी झाडी गेल्या, एका मेंटेनन्स ना. हिंगा चोय काय बरें आमचे इंडियेचे बोर्ड मारले आहाय. ओके, सो हे भाशेन बोर्ड मारला, बट बोर्ड मारला ते भाशेन हिंगा हे ग्राउंडाचे मेंटेनन्स ना सारखे. सो आतां हिंगा तो जायते भुरगे आमचे गांवचे हेडो येताय, आमचे गोंयकार भुरगे चड. ओके, सो हिंगा हेडो येताय आनी एक बॉल तर हिंगा भायर बीर पडलो, ओ एक भुरगो हेटोना तर एक शॉर्टन एक झाडीचेर बीन पडलो जाय हितू, जाल्यार ते भुरगो डॅमेज जातलो. तेका तेजे खूंय तरी बॉडीक ही सोरी तोपतली आनी तो भुरगो बाडो तेजे लायफ डेंजरान आहा मागीर. ओके, सो हांव मागता आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन हे ग्राउंडाचेर जाता तितली बेगीन हे सगळे आख्खे एका हे भाशेन जाल्ले आहा. ओके, हें सारकें करपाक, कित्याक कोण तरी एक भुरग्याक कितें हेल्थाक कितें तेजें बॅड जाश न्हू पयलीं हें सारकें करपाक जाय. सो ते आमचे फातोर्डा म्हणटा ते डेव्हलपमेंट कांय ना, झिरो. हेचो डेव्हलपमेंट जाल्यार हें पळय, ही एक स्ट्रीट लायट आसली, आमी बोर्ड मारून म्हाका दिसता एक 3-4 वर्सांनी स्ट्रीट लायट घायल्या. आतां हो एक जॉगिंग ट्रॅक आहा हिंगा, हे ट्रॅकाचेर राबर ना, जॉगिंग राबर घायल्ली, काय बरो एक ट्रॅक आसलेलो. आतां तो ट्रॅकाची सगळी राबर गेल्या. हिंगा सिनियर सिटीजन तशें आमचे सगळे यंग यूथ सगळे हिंगा जॉगिंगाक येताय. ते ट्रॅकाचेर हिंगा रातची लायट ना, एक स्ट्रीट लायट आहा आनी ट्रॅकाचेर खंयच लायट ना. सो हे पळय आमच्या फातोर्डान इतलें बॅड डेव्हलपमेंट आहा म्हाका दिसना आनी गोंया खंयच ना. एक गांवच्या गांवांनी तुमी वचानी चोय, जे फुटबॉल ग्राउंड आहा थिंगा काय बरो एक मेंटेन केल्लो एक ग्राउंड आसता भुरग्यांक गांवच्यान. बट हिंगा आमचे चोय फातोर्डा हो आतां सारको एक बरो आमच्या गोंयान एक बरो नंबर 1 स्टेडियम म्हणल्यार जाता आमचो, बट झिरो मेंटेनन्स कांय ना. ओके, सो मागता आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टरा कडेन हे मातशें मुखार सरून हे सारकें करचें बेगीन. केनियन सेक्स रॅकेट प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबित करचो अशी मागणी शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन केला. तशेंच मुखेलमंत्र्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून दोशींचेर खर कारवाय करची अशेंय तिणें म्हटलां. अंजुणा पुलिसांनी शेनवारा केनियन सेक्स रॅकेटाचो पर्दोफाश केलो. पुलिसांनी हे प्रकरणात 2 केनियन बायल दादल्यांक अटक केली, जाल्यार 5 केनियन चलयांची सुटका केली. हे पीडित चलयांनी अर्ज संस्थे कडेन संपर्क केल्लो आनी ताचे वरवीं पुलिसांनी हे रॅकेटाचो पर्दोफाश केलो. हे केनियन सेक्स रॅकेटांत गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचे नेक्सस आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयली. हो पुलीस कॉन्स्टेबल खंय हे केनियन दलाला कडल्यान हफ्ते घेतालो. हे कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी GRP बदली केली. आता शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो ह्या प्रकरणात सहभागी आशिल्ले पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबित करचो अशी मागणी केल्या. Regarding these Nigerians roaming at night on the road, आहे आमच्या अंजुना PI खूप पहिले सांगलेले की एजंट्स ॲक्शन घेवचे म्हणून, and it is his duty to see and to patrol every night, only जावंक फावना, so that our tourists who are coming, they should be free. And only I'm sure CM is looking into it.
with will look into it with stern head. हो कोण पुलीस आहा शामील आहा जाल्यार आय रिक्वेस्ट आवर चीफ मिनिस्टर प्लीज लूक इनटू इट आनी ohले जावंक पावना पुलिसूच हितून भाग what is wrong, into what is illegal. पुलिसूच भागी आहा जाल्यार आमचें कितें? So I request folded hands to honorable chief minister. ohले कितें आहा तेजी कारवाई करची आनी they should be suspended from their this. It cannot be. It just cannot be. It brings bad name to Goa, to our tourism. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकर. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.